नमस्कार. येवकार सविस्तर खबरां आदीं हेडलायन्स. गोंयच्या आदोगादांचें सुप्रीम कोर्टांत सेटींग. म्हादय विकली. सरकार बडयता जैतांचे ढोल. विजय म्हणटा विरोधी आघाडी देंवतली रस्त्यार. मुख्यमंत्री म्हणटा अवॉर्डाचेर मागतले स्टे. काडिल्ले आशिल्ले सगळे मीन रॉयल्टी घेवन निर्गतीक दिवपाचो निर्णय. सुप्रीम कोर्टाचे अर्दी प्रमाण सरकाराचो निर्णय. मायनिंग डिपेंडंटांचे स्किमीक मुजतवाड. पीडब्ल्यूडीचे 1200 कामगार सोसायटीत. जिल्लो पंचायत वेंचणूक 22 मार्चाक 27 फेब्रुवारा सावन उमेदवारी. वेंचणूक आयोगान जाहीर केलें आरक्षण. 23 मार्चाक मतमेजणी. आज सावन गोंयभर आचारसंहिता लागू. चर्चीन पणजे शक्ती प्रदर्शनाक मारिल्ल्या धर्मीकुल्यांक 5,000 रिस्पॉन्स. तातूंत हेर धर्मी, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्डवाले, सीए बरोबर एनआरसी, एनपीआरओय नाका म्हणून उलो. मडगांव कार्निवालाच्या रुटावेल्यान पर्यटन मंत्र्यांक फटे. कार्निवाल समिती अधिकारिणी पालिकेच्या थारावाड रूट थारावंक शकना. परेड फातोड्ड्यांच. हायकोर्टाचो शिक्को. आनी आय लिगांत टॉप सुवातेवेल्या मोहन बागानाची चर्चिल ब्रदर्साक चॅलेंज. शेनवारा फातोड्ड्या पेजात मॅच. कोच तावारेसाचो सपोर्टरांक आग्रो. लवादान थारायल्लो म्हादयचे उदकाचो वांटो नोटिफाय जाला. ताचेर स्टे खातीर 3-4 दिसांत सुप्रीम कोर्टांत वतले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आतां सांगता. विरोधकांनी लोकांचे मनात संभ्रम करचो न्ही. उदकाच्या वाट्याक आव्हान दिवपी गोंयचे याचिकेचेर गोंयाक थाकाय मेळटली म्हूण मुख्यमंत्र्याक विस्वास. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा वयर आदोगादांचें सेटींग. म्हादय विकली. ताका बरोच तेंपूय लागता, बट आमचो सरकार म्हणून स्टँड जो आमी सुप्रीम कोर्टान मांडला, ओके, विच इज फर्म आसा. आमी सुप्रीम कोर्टान अजुनूय बी एक्सपर्ट एडवोकेट्स हांचे जे सिनियर एडवोकेट, सिनियर लॉयर्स हांचे ओपिनियन घेवपाचें आमी ऑलरेडी डिसायड केलां. आनी आमी आमची बाजू ही जेन्ना 15, 16 आनी 22 जुलयाक मांडपाक जाय ती तितक्याच फर्म रित्या मांडटले. आनी आमकां खात्री आसा की त्या विशयाचेर आमी जिखतले. बट आत्तां जो कितें विशय जाला, म्हणजे जो नोटिफाय करपाचो, जो अवॉर्ड नोटिफाय करपाक, ताजेर आमी ऑलरेडी स्टे घेवपाचो ठरयला की तेंच्यांनी जरी नोटिफाय जालो ताका खंयच्याच कामाक ताका परमिशन्स दिवची न्ही. म्हणजे द स्टे ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनी वर्क तांकां करपा खातीर दिवचें न्ही. हे आमी रोखडेच म्हणजे विदीन 3-4 days वी आर फायलींग द स्टे एप्लिकेशन वीथ द सुप्रीम कोर्ट सो दॅट तांकां खंयचेच परमिशन्स जे आहा दिवचे न्ही. वी आर फर्म, हांव तुका सांगता. आनी आमकां खात्री आसा की सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय पॉझिटीव रित्या, गोंय जरी ल्हान स्टेट जालें जाल्यारय आमी आमचो वेवस्थीत रित्या प्रेझेंटेशन केल्लें आसा. आनी आमकां खात्री आसा ह्या निर्णयाचेर आमी सुप्रीम कोर्टात जिखतले. हो विशय आयज कोर्टान आशिल्ल्या कारणान आनी कोर्टान पिटिशन एडमीट जाल्ल्या कारणान ताजेर जेन्ना डिसिजन येतलो तेन्नाच हो विशय स्पश्ट जातलो आनी क्लियर जातलो. तो मेरेन कोर्ट अजून जिखूना. उरफाटें खरें म्हणजे आमचो अपील एडमीट जाला, हेचे वयल्यानूच लक्षांत येता की खरें म्हणजे आमच्या विशयाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टान खरें म्हणजे कन्सर्न आसा. उदकाचो वांटो नोटिफाय केल्ल्यान आज मेरेन कर्नाटकान केल्ल्यो बेकायदेशीर गजाली कायदेशीर जातल्यो म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो आरोप. मुख्यमंत्री खुर्ची सालवार करूंक पेटला. वयर आदोगादांचें सेटींग. म्हादय विकली. Therefore, Karnataka's plea was, specific application was to have this notification of the tribunal order. And the moment that happens, it means that whatever Karnataka has done can now get regularized. म्हणजे कितें, तांणी जे आज मेरेन इल्लिगली कंस्ट्रक्ट केला प्रोजेक्ट, without EC and without forest permission, they can now take the benefit of drinking water project, which all along we were trying to object. We were saying that this is not at all a drinking water project, it is a irrigation project. कि एक वीक मुख्यमंत्री, एक एक्सिडेंटल मुख्यमंत्र्याक आपलो टर्म कंप्लीट करपा खातीर थोडे कॉम्प्रोमायज करचे पडटा. आनी सगळ्यात पयलो व्हडलो कॉम्प्रोमायज म्हणटा तो, आमकां जो व्हडलो कॉम्प्रोमायज दिसता तो ताका ताजे आवय परस व्हड आशिल्लें एक वस्तूक
ताणें कॉम्प्रोमायज केली काल. दिस इज जस्ट टू कंटिन्यू इन पॉवर. जाय प्रधानमंत्र्याक की हे आमचेर अन्याय जाला म्हणून. आमी आदवोगाद घेतलो तो फिक्स जालो म्हणून. जाला जाल्यार तो आदवोगादूय फिक्स जाला जाल्यार कोण जाणा, काय हांणी फिक्स केलो जाल्यार कोण जाणा. कित्याक आदवोगादूय असो डायरेक्टली फिक्स जायना. हे काय अनाडीनी न्ही ते, सिनियर कावन्सील ते. सो कितें ताका इन्स्ट्रक्शन मेळटा, दीस कॉल्स फॉर एन इन्क्वायरी. इट्स अ ह्यूज थिंग. देर आर इम्प्लिकेशन्स टू दीस ऑन द फ्युचर जनरेशन्स. नॉट टू नोटिफाय दीस, not to gazette this notification. That should have been part of our appeal. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काडिल्ले आशिल्ले IBM रिपोर्टांत नोंद सगळे मीन रॉयल्टी घेवन निर्गतीक दिवपाचें सरकारान थारायलां. शुक्रारा मंत्रिमंडळाचे बसकेंत थारलें. सुप्रीम कोर्टान निकतेंच दिल्ले ऑर्दीक धरून हें थारलां. सुत्रां सांगतात ते प्रमाणे हे मीन सुमार 20 मिलियन टन आसुये. मायनिंग डिपेंडंटाक रिणांत सूट दिवपाचें स्किमीक 31 मार्च मेरेन मुजतवाड. तशेंच PWDच्या 1200 कंत्राटी कामगारांक लेबर सोसायटींत घेतले. झेडपी वेंचणूक जाहीर जावन आचारसंहिता लागता सरकारान शुक्रारा घेतिल्ले कॅबिनेट बसकेंत सुमार 10 मायज म्हत्वाच्या प्रस्तावांचेर निर्णय जाले. मंत्रिमंडळाचे बसकेंत मायनिंगाचेर म्हत्वाचे निर्णय. IBM रिपोर्टांत नोंद सगळे मीन उखलूंक बावटो. रॉयल्टी घेवन मीन निर्गतीक दिवपाचो निर्णय. सगळे मीन 20 मिलियन टन आसुये. मायनिंग डिपेंडंटांक रिणांत सूट दिवपाचे स्किमीक 31 मार्च मेरेन मुजतवाड. PWD आनी हेर खात्यांच्या प्रस्तावांचेर म्हत्वाचे निर्णय जाल्यात. PWDंतले 1185 कंत्राटी कामगार आतां सोसायटी सकयल येतले. 2018 ज्युनियर चेंबर इंटरनॅशनल वर्ल्ड काँग्रेस गोंयांत घेतले. बीच क्लिनिंग कंत्राटाचे कांय नेमांत दुरुस्तीचे निर्णय. मंत्रिमंडळाची एक्सपोर्ट स्ट्रॅटर्जी ऑफ गोवा रिपोर्टाक मान्यताय. फार्मा, मिनरल, मरीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिकल फायबर, कॅमिकल्साच्या एक्सपोर्टाचेर रिपोर्ट. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकार. जिल्लो परिशदेची वेंचणूक आचारसंहिता गोंयभर आज सावन लागू. राज्य वेंचणूक आयुक्त RK श्रीवास्तवान शेड्यूल आनी आरक्षण जाहीर केलें. 27 फेब्रुवारा सावन 5 मार्च मेरेन उमेदवारी. 22 मार्चाक वेंचणूक. 23 मार्चाक मतमेजणी. 1 सीट अनुसूचित जाती, OBCक 14, अनुसूचित जमातीक 6, 50तले 17 सीट बायलांक. 8,29,000 मतदार मतदानाक पात्र. So 22nd March is the day of poll. We are saying last date and time for receiving nomination papers is 5th March 2020, which says that the nomination will begin from 27th of February. 27th of February up to 5th of March. 6th March, there will be scrutiny of nomination papers filed from 10 a.m. onwards until scrutiny is over. On 7th March, the candidates will have the option to withdraw the candidature. Poll will be held on 22nd March and the timing duration will be from 8 a.m. to 5 p.m. and the counting of votes shall take place on 23rd March, the very next day, from 8 a.m. onwards till the counting is completed. BJP सगळे 50 सीट लढयतली. ज्या जाग्यार कोणाक तेंको दिवपाचो प्रश्न येता ताचेर विचार करतले. 50 मतदारसंघा भितर आमी निवडणूक लढयतले. कांय भागा भितर आमच्या सिंबलाचेर आसा, कांय भागा भितर एडजस्टमेंट आसा जाल्यार ताका तेंको दिवप आसा. हें जें आसा तें येणाऱ्या दिसांनी तुमचे पर्यंत आमी क्लियर करतले. पूण सगळ्या मतदारसंघा भितर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चर्चीन CA, NPR, NRC आड पणजे शक्ती प्रदर्शनाक गोंयभर इगर्जी कपेलांनी मारिल्ल्या धर्मिकुल्यांक 5,000 लोकांचो रिस्पॉन्स. तातूंत हेर समुदायांचोय लोक. शुक्रारा सांजे पणजे आझाद मैदानार सभा जाली. पर्वरीचो आमदार रोहन खंवटे काँग्रेस गोवा फॉरवर्डवाले आशिल्ले. CA बरोबर NPR, NRC खंय देशाच्या एकचाराक घातक ते नाकाच म्हूण उलो. डिबेटाक आपयल्ले आनी आज पर्यंत डिबेट जावंकूच ना सीएमा कडेन. पण एक गोष्ट हांव ताका अप्रिशिएट करूंक सांगता. ज्या दिसा तेणी प्रो रॅली काडली लोकांक बुलोवन कांय सांगनासतना
त्या दिसाच्यान लोक डिस्कशन करपाक स्टार्ट जाले आनी आयज गोंयभर लोक एकठांय आयले ताका हेका लागून थँक्यू म्हणटा हांव. We pledge that till the CAA, NPR, NRC is withdrawn, we will not furnish any information whatsoever for the purposes of NPR or even for the purposes of census 2021. The moment we accept this, the base year is 2014, we are directly violating the Assam Accord, which is under the direct supervision of the Supreme Court of India. The first object of this bill is from 1971 to 2014, and we are in principle against this because Assam Accord is holding the field and Assam Accord is in force. So the people of Assam is opposing only on this count alone. They were like literally running for their life and the police was chasing them with their lathis. And the Delhi police used the lathis with an iron rod in the end that day. That was such a... People, the protesters were jumping to the courtyards of the nearby houses so that they can escape from the lathis. But the police was chasing them and they were beating them up. And within a moment of time, they have cleared the whole road. Whole area was cleared with the police people using their lathis. We were just taking shelter near to a tree without any provocation. They used the tear gas kind of thing, which had created a lot of suffocation to most of us. मडगांव कार्निवालाच्या रुटावेल्यान पर्यटन मंत्री बाबूक फटे. ऑस्पिसियो कडच्यान सिटी हायवे रुटार कार्निवाल परेडाचो प्लान शेळयलो. कार्निवाल समिती वा अधिकारिणी पालिकेच्या थारावा आड जाय तसो रूट थारावंक शकना. परेड पालिकेच्या थारावा प्रमाणे फातोड्ड्या सर्कला कडेनूच घेवचो म्हूण हायकोर्टाचो निर्देश. ट्रॅफिक कंजेक्शन नाका म्हूण फातोड्डेचो रूट थारायिल्लो. मडगांवच्या कार्निवालाच्या रुटाचो बोवाळ निमाणे हायकोर्टान निस्तारलो. कार्निवालान शारात ट्रॅफिक कंजेशन जाता म्हणटा आसतना टुरिझम मंत्र्यान थंयच कार्निवाल परेडीक नेट लायिल्लो. पुलीस ट्रॅफिक जिल्लोधिकाऱ्यांची तोंडां बंद. प्रकरण कोर्टात पावले आनी शुक्रारा कोर्टान निकाल लायलो. मडगांव कार्निवाल रुटाचेर आयिल्ले जनहीत याचिके वेळार कोर्टान म्हणलां ते अशें: कार्निवाल परेड मडगांव फातोर्डा रुटार करपाचो पालिकेन 15 जानेराक थाराव घेतिल्लो. उपरांत नगराध्यक्षान आर्थूर डिसिल्वाक कार्निवाल कमिटीचो चेअरमॅन करून 4 मेंबर वेचूंक सांगले. आर्थुरान कार्निवाल कमिटी भितर कसलोच थाराव घेनासतना पर्यटन खातें, SP आनी जिल्लोधिकाऱ्या कडेन मडगांव शारांतल्यान होली स्पिरीट चर्च आनी ऑस्पिसियो मेरेन कार्निवाल परेडीक मान्यताय मागली. टुरिझम मंत्री बाबू आजगांवकाराच्या टुरिझम खात्यान भुमिका घेतल्या ती अशी: पर्यटन खातें म्हणटा रुटाचो वाद हो राजकीय वादाक लागून कार्निवालाची वाट लागूंक जायना. कार्निवाल खंयच्याय रुटार दवरल्यार हरकत ना. सगळे आर्ग्युमेंट आयकल्या उपरांत कोर्टान निकाल लायलो. कोर्ट म्हणटा कार्निवाल आयोजन समिती पालिके आड वचून आपल्याक जाय तो रूट थारावंक शकना. पालिका वा कमिटीचो निर्णय पुलीस वा जिल्लोधिकाऱ्यांक बंधनकारक ना. पुलीस आनी जिल्लोधिकारी आपली तकली वापरून रूट थारावंक शकतात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. फोंड्या बेतोड्या 3 मोटरसायकलींचो विचित्र ॲक्सिडेंट. 4 जाणांक मार लागला. 2 जाण गंभीर जखमी जाल्यात म्हूण ॲक्सिडेंट पळोवपी लोक सांगतात. तांकां GMCत शिफ्ट केल्यात. जखमी जाल्यात तांची वळख सुवातेर पटिल्ली नाशिल्ली. पुलीस फुडली चवकशी करतात. रस्त्यावेलो ताण कमी करूंक आनी पर्यटन वाडीचे हेतान न्हंय येरादारी वाडोवपाचो केंद्र आनी राज्य सरकाराचो यत्न. मुख्यमंत्री उलयला. पणजे कसिनो झोनांत 20 कोटी मोडून सरकारान फ्लोटींग जेटी बांदल्या. उक्तावणाक केंद्रीय आनी गोंयचे धरून 4 मंत्री. थंय बीग डॅडीवाल्यांनी मिडियाक आडयिल्ल्यान बोवाळ. मायकलाचो तर मोटको कायदेशीर करपाचो प्लान. फ्लोटिंग जेटीच्या उक्तावणाक केंद्रीय शिपिंग राज्यमंत्री मानसुख मांडविया, आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक, गोयचो पोर्ट मंत्री मायकल लोबो धरून मानेस्तांची गर्दी. वता थंय असल्यो जेटी उबारपाचो प्लान. देश में कुदरती विरासत है कि 7,500 किलोमीटर कोस्टल लाइन है. गोवा में उसके एक विशेष सुविधा है, उसका हम लाभ लेके
वाटरवेज के माध्यम से हम इकोनॉमी को भी जनरेट करें और हमारा जीवन को, ईज ऑफ लिविंग को भी सुदृढ़ करें। तो मेरे ख्याल सबसे पहले ज़रूरत है, वास्को से यदि पणजी में आना है तो कम से कम 1 घंटा अभी लगता है, लेकिन यदि फास्ट स्पीड बोट यदि तैयार की या छोटी मोटरसाइकिल हो या टैक्सी हो, इसका कोई यहाँ लाने का एक क्या तो 10-15 मिनट में यहाँ इसमें पहुँच सकते हैं। और जो आज ब्रिज के कारण जो कंजेशन भी हो रहा है, ये रोड के कारण जो कंजेशन हो रहा है, वो भी कंजेशन कम हो सकता है। It is my request for Mansukh Bhai Madhia ji, क्योंकि you do actually the proper planning, you give us the consultant who can do the proper planning of the inland waterways, and we can jointly together we can work on it. जेणेकरून गोयच्या टुरिजमान आनीकूय भर पडटली, गोयच्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशनान अनेक मोठ्या प्रमाणात भर पडटली. Honorable Minister for Shipping and this government has a vision, and the vision is to connect all the interland villages through inland waterways. कसिनो झोनात कसिनोंच्या बाउन्सरांचे राज्य. बिग डॅडीवाल्यांनी जेटीर वतल्या मिडिया काडायले. नवी फ्लोटिंग जेटी बांधून दिल्या सरकारान. जेटीचो खंय कसिनो कडेन कसलोच संबंध ना. कसिनोच्या स्टाफान मिडियाक आडायले म्हणून मंत्री माफी मागता. नो नथिंग टू डू विथ कजिनो. कजिनोचे जे आहा तेंच्या ऑफिसांसूनच वयता न्हू. ते ऑफिस इज कनेक्टेड टू द बाउन्सर्स वर अपॉइंटेड ओवर देर एट दॅट पर्टिक्युलर कजिनो दिस थिंग बाय द कजिनो ओनर. Casino officer definitely investigate on that. They are not our staff. They cannot stop anybody from entering on the jetty. Especially, we have not informed them to stop media people or anybody. That's all. We only apologize for for the inconvenience caused. I did not know about it. मोठको कायदेशीर करून गॅमलिंगाचेर GST जोडपाचो मायकलाचो प्लान. सगळे जाण उलयता इलिगल. जर तर इलिगल लोक जाणा आनी आमचे भुरगे खेवता मडको जाल्यार तो लिगल करा न्हू, नाल्यार बंद करा. दोन भितरले सगळे जाण म्हणटा एम्प्लॉयमेंट आहा, 25,000 भुरगे अनएम्प्लॉयड जातले. सो तांकां एम्प्लॉयड दवरपाक जाय जाल्यार लेट देट बी अ GST ऑन दॅट. एकूच जालें. एंटरटेनमेंट टॅक्स आसता ते आदी आहले, आतां GST जालें न्हू. GST 5% घालूं न्ही, लिगल जालो. आनी जो कोण मेन एजंट आहा तेजो आख्खे पणजे तिसवाडी कोण कंट्रोल करता तो आपलो रिटर्न फायल करतलो. सो इट ग्रे मार्केट आनीक रना ते सारके हितून येता अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ. अंडर इनकम टॅक्स ऑल्सो दे कम एंड अंडर GST ऑल्सो दे कम. सो ऑल दोज बॉयज वर सिटींग दे नीड नॉट फायल GST. वन पर्सन ओनली वील फायल GST हू इज द मेन पर्सन. सो आतां हांव एक वटेन उलयता एंड आय एम स्टँडींग बाय माय स्टेटमेंट वॉट आय मेड. ब्रिंग इट अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ. I am come under firing line because of this, but I still stand by my statement, because whatever statements I make, I stand by it, and it is very important for Goa and Goans. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. फोमेंतो भायर सरल्या उपरांत संसोड्या वेल्या प्लांटांचे आतां फुडें कशें कितें ताचेर अजून कांयच थारायिल्लें ना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे मुखेलपणान उच्चाधिकार समितीची शुक्रारा बसका जाली. संसोड्यार येवपी 30 ते 35 टन वले गार्बेजीचो विलो लावपाक गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट महामंडळ आतां इत्सा प्रस्ताव मागतलें. विजय मात निर्णयाचेर सातिस्वेत ना. The garbage collection used to be done by the municipality. Is also being done by the municipality. The treatment, which is the digestion, was being done by Fomento. Now Fomento has exited. So who is going to do Fomento's work? To find the replacement for Fomento was this meeting. आता तो कोण मनीस तो तांकां वचून मेळूं ताणें म्हणलें कमिटी करुया हें करुया. कमिटी इंजिनियर्सांची कमिटी. इंजिनियर ट्रीट करतले. इंजिनियर्स इज द सोल्युशन. इट्स नॉट अ सोल्युशन. सो सोल्युशन हॅज टू कम आउट बाय फायंडींग अ रिप्लेसमेंट by an expression of interest. This is what I have suggested. For who is going to fill it in the shoes of Fomento? Certainly I am not satisfied with the outcome of the meeting because there is no outcome. की आम्ही साधा मुर्मुगाव कस्टोडियनचें काम चालू केलं. सेम परमनंट सोल्युशन हिंगा आमी करता. त्या खातीर जो ह्या विजय जे म्हणटा फाल्यांच घे म्हणून तशें घेवंक जाय. कमिटी आमी कांयच काडूंक ना. तेका हिंगासर हू वील मॉनिटर ऑल दीस थिंग तेजी कमिटी काडल्या की चीफ ऑफिसर तेंचो ME तेंचे इंजिनियर्स आनी आमचे इंजिनियर्स हे सगळे हिंगासर इन्चार्ज आसतले. सो
So till we give it to a private contractor for the wet waste, dry waste तेंच्यांनी बेल करप. जितके ड्राय वेस्ट मारगांव फातोर्डेसून कलेक्ट जातात ते तेंच्यांनी बेल करून हिंगासून धाडप, सोसऱ्या वयरसून धाडप. हे तेणी बेलिंग मशीन ऑलरेडी आमी तेंकांय दिल्ली आहा, तेंची आहा. सो ते काम चालूच आसतलें. खाली वेट वेस्टाचो हिंगा प्रश्न आहा, तो सोडोवपा खातीर वी वील वर्क सोल्युशन अँड GWMC वील ब्रिंग अ परमनंट सोल्युशन टू सोसडो इशू. फॉर दॅट वेर्ना प्लांट वील कम अप, वॉट वी हॅड प्रॉमिस्ड वील कम अप. But till then, temporary solution for Soslo, for the waste of Margaon and Fatorda, that is wet waste जे उलयता. आमी GWMC will float an expression of interest for 30 tons per day. Wet waste तेंचो 30 to 35 tons येता. Fluctuating it is 30 to 35 tons per day. तो ट्रीट करपा खातीर आमचे कडेन आयचे तारखेर थिंगासर मशिनरी ना. विथ द हेल्प ऑफ गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आमी सांगला 2 इंजिनियर धाडटा म्हणून. म्हणजे आमी मेकॅनिकल इंजिनियरूय धाडटले थिंगा आनी टेक्निकलूय धाडटले हू नोज अबाउट वेस्ट. सो एनवायरमेंटल इंजिनियर, मेकॅनिकल इंजिनियर आमी एवरी डे फाल्यांच्यान धाडपाची आमची तयारी आहा. शुक्रारा गोंयभर मोठी उमेद आनी भक्तिभावान महाशिवरात्रीचो उत्सव जालो. उत्तरे सावन दक्षिण गोंया मेरेन म्हादेवाच्या देवळांनी शुक्रारा फातोडेर सावन लोकांच्यो अभिषेकाक दूद आनी बेल घेवन लायनी. पळयात गोंयकारांची महाशिवरात्र. आय लिगांत फाटले मॅचीत रियल काश्मीराची चॅलेंज मोडून चर्चिलान तिसऱ्या पावण्यार उडी मारली आनी ताक दाखयली. आतां बेर्नाद तावारिसाच्या टिमी मुखार लिडिंग क्लब मोहन बागानाची चॅलेंज. शेनवारा सांजे फातोड्ड्या मॅच. आय लिगांत पयल्या रावंडात चर्चिलान मोहन बागानाच्या घरच्या ग्रावंडार जैत जोडिल्ल्यान येजमानांचें मनोबल बऱ्यापैकी वयर आसा. You are the only team to defeat Mohan Bagan. Can you do that again here? After a string of poor performances, can you do it again? In football, everything is possible. We're training day by day. This can happen. We know that opponent team get 8 days to prepare this game, and we just have 2 days. So they have a little advantage in us. But this also is
a big challenge for us because, as I say to my team, it's against good teams that we can improve and we can make exam what is our skills and how we are. So if we win one time, we can win the second time. We know that now opponent team have better players in some positions because they bring two very good players, in my opinion, and they know already that we beat them one time, and for sure they want to win now against us. So this is good for the game. I think if the supporters come to the stadium, you're going to see for sure a good game. And I hope our supporters come and support our players because it's very important for them to feel supported. I think since the beginning of our time in Montbagan, we are a philosophy of play. We have our style, playing football. The trainings are very similar. Perhaps we are improving. They are different, but in the same way. I think the team is playing better every game, and that's why if you are playing better, you are closer to get good results. But since the match against Churchill, that they won us 4-2 in Kalyani, I think we are better now. But basically, the thing that changed was the results, not the game, not the tactics. AFC चॅम्पियन लिगांत खेळपाचो फायदो भारतीय फुटबॉलाक जातलो असो विश्वास FC गोवाचो तंत्रिकी संचालक मार्गदर्शक डेरिक परेरा आनी अंतरीम कोच क्लिफर्ट मिरांदान उक्तायला. प्लेयरांक आपल्या खेळाचो दर्जो वाडोवचो पडटलो कारण चॅम्पियन्स लिगांत वेगवेगळ्या देशांतले पेजाद फुटबॉलर खेळटात अशे दोनूय कोच प्रुडंटा कडेन उलयले. It's a different league. It's a different. That's what we are aiming at, to play at the highest level. It will be a good experience for us, for all of us, for the players, for the coaching staff, the management, all over. It will be a great experience for us to understand what it takes to play and compete at the highest level. This was our goal right from the beginning, to play at the highest level. And when you experience that, then you start working towards it. So we are waiting. We'll be definitely looking at improving our standards here in India. This time it's nice. It's always nice to play in the Champions League. That means you are playing against the best in Asia, and it is a fantastic feeling. But at the same time, you have to raise your level. That means you are going several levels up than what you are playing in this moment. You have to improve not just your individual level, but of the team as well, and it's going to be a challenge. Absolutely, I'm sure you'll really face the challenge head on. I don't know. Let's see. It all depends. I'm just the interim. Let's see what the club decides, what the management decides. But like I said, it's been nice. I enjoyed this thing. And the club will take the right decision. It doesn't matter who, believe me. At FC Goa, it doesn't matter who is there at the helm. The players have shown it, because when Sergio left, and there was this big thing, okay, but then someone else came in. Maybe I came in, but the performance was the same. So it means that the players, we have a very, very good set of players. So whoever is there, it doesn't matter. It's खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुकार, तशेंच प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय मोबायल ॲप, जिओ TV ॲप आनी प्रुडंटाचे वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.